नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। 7वे वेतन आयोगाच्या स्केली वर्सा उपरांत म्हयन्यांक 70 कोटी मेरेन एक्स्ट्रा भार, तिजोरीची परिस्थिती बिकट, पार्सेकार सरकारची खर्च कपातीची कसरत। सरकाराची 22 तारखेर रिक्रुटमेंट बंद करपाची ऑर्डर, मात पीडब्ल्यूडीची भितरल्या भितर रिक्रुटमेंट चालूच। 311 पोस्ट स्क्रॅप करून चौकशी करात, नाजाल्यार स्ट्रायक। रिक्रुटमेंट स्थगितीच्या सरकाराच्या निर्णयाचेर काँग्रेसीक दुबाव, डिमॉनिटायझेशनाचो जॉब सेलाक बसला आसूं फटको, जॉबांचो रेट वाडोवपाचो आसूं येता प्लान। गोवा सुरक्षा मंच आणि शिवसेनेची युती, दोन्ही पक्षांच्या फुडाऱ्यांनी केली घोषणा, मात मंचाची मोगोक अजूनही दारां उक्ती, मोगोक 30 नोव्हेंबर मेरेन प्राज। आणि FC गोवा सेमीत पावचेना, कोच झिको बेजार, म्हणटा प्लेयरांनी तांकां सांगिल्लो रोल सारको केलो ना, नाजाल्यार जिखपाचे। सातवे वेतन आयोगाच्या स्केली गोंयांत वर्सा उपरांत चालीक लागतात। पार्सेकार कॅबिनेटान जानेर 2017 सावन नव्यो स्केली लावपाचें थारायलां। तिजोरीचेर म्हयन्याक एक्स्ट्रा ताण 70 कोटी मेरेन पावतलो। वर्सभराचे एरियर्स GPFात। सरकारान 16 ते 30 वर्सां मेरेनच्या तरणाट्यांक मोबायल स्कीम काडल्या। म्हयन्याक 100 मिनटां टॉक टायम, सिम कार्ड, 3 GB डेटा मेळटलो। तिजोरीची परिस्थिती बिकट जाल्ल्यान सरकार आतां खर्च कपातीक लागला। 7th पे कमिशनाचे रिकमेंडेशन्स आमी गोंय सरकारान आज स्विकारले। 1 जानेवारी 2016 ते 31 डिसेंबर 2016 ही रक्कम PF वता आणि प्रत्यक्ष पगार जानेवारी 17 पासून ही येवजण सगळ्या गव्हर्मेंट सर्वंटांक मागीर ग्रँटिनेड एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स हांकां फावो जाता। इट डज नॉट कवर ज्युडिशियल एंड नॉन ज्युडिशियल ऑफिसर्स एम्प्लॉईज फंक्शनिंग इन द कोर्ट, not applicable to employees of corporations, autonomous bodies, societies, agencies and PSUs, in whose cases separate instructions will be issued in due course of time. It will also not apply for the employees working for Panchayat Raj institutions and urban local bodies. जरी तांकां कॉमन कॅडर आसलो तरी तांकां लागना. The arrears payout for 12 months amounts to rupees 381.60 crores. पेन्शनर्स जे आसात तांच्या बाबतीन डिसेंबरच्यान सुरू जाता। डिसेंबरची जी पेन्शन मेळटली ती ताच्या प्रमाणे मेळटली आणि जानेवारी ते नोव्हेंबर अशे 11 म्हयने जे आसात, जे फॅमिली पेन्शन आसा तांची सगळी रक्कम फेब्रुवारी 2017 पर्यंत तांच्या खात्यार जमा जातली, तांकां मेळटली। जे पेन्शनर्स हयात आसात पूण वय 75 पेक्षा जास्त जाला तांकांय 100% अरियर्स तांचे फेब्रुवारी पर्यंत मेळटले। मात्र जे पेन्शनर्स 75 वर्सांच्या कमी आसात, म्हणजे बिटवीन 60 ते 75 आसात, तांकां हे अरियर्स 3 टप्प्यांनी मेळटले। फेब्रुवारी मार्च, दुसरो एप्रिल मे 2017 आणि तिसरो जून जुलै 2017। आणि एक गजाल, 1 एप्रिल 2017 पासून all pensions shall be paid through banks only and not through treasury office. सगळे गव्हर्मेंट सर्वंट्स 55,447 आसात, आतांच्या हातून 198.76 करोड जाता। 7th पे लायल्या नंतर 230.56 करोड जाता। पेन्शनर्स 45,000 दोग जाण, तांची सद्याची पेन्शन 48 कोटी आसा, ती 60 कोटी जातली। आणि वर्क चार्ज 4,984 आसात, तांकां आतां पर्यंत 19.14 करोड जाय, आतां इट इन्क्रीजीस टू 31.68 करोड्स। फुडल्या फायनान्शियल वर्साच्यान काही इकॉनॉमिक मेजर्सूय ठरयल्यात। स्किमी ह्यो थोड्यो आमी रिवायज करतले।
काही स्किमीचो खंय गैरवापर जाता, डिजर्विंग नासलेल्याक मेळटा. तुमच्यो खूब फावटी बातम्यो येतात, नाका थंय रस्त्याचें काम जाता, गटाराचें काम जाता बीन, अशा गोश्टीचोय आमी सिरियसली भितर हें घेतला आनी त्यामुळे बेफिकीर खर्च जावचो ना हाची आमी काळजी घेतले. मागीर पोस्ट सुद्दां उठसूट पोस्ट क्रिएट करप हें जावचें ना थंय, कारण हे देशा गोंयाच्या तुलनेत ही संख्या खूब जाल्ली आसा. स्टेशनरीचेर कागद वापर, लायट, उदक, फ्युअल कन्जम्पशन हे प्रत्येक डिपार्टमेंटाचे जबाबदारी येतली आपले कमी करून दाखोवपाची. सगळ्यो स्किमी ज्यो आसात त्यो आमी आधार सिडेट करतले, तातूंतसून काही गजाली भायर सरतले. म्हज्या अंदाजान दर म्हयन्याक किमान 10 कोटी तरी सेव करूं येता. युवा महोत्सव सांखळी आनी काणकोण जाता, म्हणजे आय वॉज शॉक्ड. हांवें पळयलें कितले तरी 47 लाख दोन कडले ह्या. आनी आज बातमी आयल्या की सांखळेच्या युवा महोत्सवाक कितके 300-400 लोक. इज वेस्टेज. इवन आर्ट एंड कल्चराची जी नाटकां दिवपाची नाटकां जातात, पयर जी आमच्या आमदारान जी 2-3 राती जागरणां केली विष्णू बाबान तेन्ना, काव्य होत्र, ताचेर खर्च कितलो जाणां? इट इज एक्सिडींग क्रोर. डिजिटल यूथ इनिशिएटीव स्कीम ही एक नवी येवजण युथ्सां खातीर आमी केल्या. 16 वर्षे ते 30 वर्ष वयोगटा खातीर आसा. 1,25,000 सुमार जातले असो अंदाज आसा. दे हॅव टू एप्लाय. तांकां दर म्हयन्याक 100 मिनिट टॉक टायम मेळटलो. फ्री 3 GB डेटा पॅक, 2 मेगाबायट्स पर सेकंड स्पीड आनी फ्री सिम कार्ड एक फावट. सादारण अंदाज ताचेर खर्च एक म्हयन्याक ₹1 कोटी येतलो असो एक अंदाज आसा. सरकारान 22 तारखेर रेक्रुटमेंट बंद करपाची ऑर्डर काढली. मात PWDची खंय भितरल्या भितर रेक्रुटमेंट चल्ला. आयटकाचो आरोप. PWDन आदल्यो तारखो घालून नवे परमनंट 311 पोस्टां खातीर मेडिकल करिनासतना अपॉइंटमेंट लेटरां दिल्यात म्हूण आयटकान बॉम्ब घाला. सरकारान 7 दिसां भितर हे पोस्ट रद्द करून चौकशी करची, नाजाल्यार खंय आयटक स्ट्रायकार वतले. गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा आणि मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार तांणी 22 तारखेर एक ऑर्डर काढली आणि त्या ऑर्डरींत जे न्यू रिक्रुटमेंट आहा ते बॅन केले. जाल्यार विथ इमिडिएट इफेक्ट ह्यो रिक्रुटमेंट सगळे बंद जावंक जाय आसलेले. जाल्यार PWDन 311 पोस्ट PWD मिनिस्ट्रीन, PWD मिनिस्ट्रान आणि PWDच्या अधिकाऱ्यान तेणी बॅकडेटेड ऑर्डर घालून 311 पोस्ट घेतल्यात वेगळ्या वेगळ्या पोस्टाक. पूण हांगा भितरल्या भितर बॅकडेटेड घालून कन्फर्मेशन लेटर दिता, अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिता आणि तेवूय मेडिकल करिनासतना. रिक्रुटमेंट फॉर परमनंट पोस्ट ते आयज GMCन तुमकां मेडिकल करता ते दिसची पडटले. फाटली डेट घालून तांणी ऑर्डर काढल्या 18 आणि 19 तारखेर आणि 20 तारखेर 22 तारखेर अशे ऑर्डरी काढल्यात आणि सगळे 311 कामगार रिक्रूट केल्यात. हाच्या बद्दल आम्ही सरकाराक सांगला, आम्ही बरयला, कालच्या काळार आम्ही बरयला. लक्ष्मीकांत पार्सेकार चीफ आदलो मुख्यमंत्री आणि डिफेन्स मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर ताकाय आम्ही बरयला आणि सांगला पळयात हे सारखे नाही तुमचे. दे आर ट्रायंग टू प्रिपेअर फॉर द न्यू इलेक्शन्स. नाउ इज दिस द वे वी हॅव रिटर्न टू द इलेक्शन कमिशनर? We are going to follow it. We want thorough investigation. All these new recruits have to be withdrawn, have to be cancelled, as well as there has to be investigation in the PWD. Who are responsible for this have to be immediately suspended. We are not going to keep quiet. We are not only getting into letter writing. We are waiting for 7 days, and 7 days. To give enough time for the government, otherwise we will go into massive action. We'll get into a strike mode if required, and we will have to fight for our rights. आयटकाच्या आरोपांचेर आमी PWD मिनिस्टर सुदिनाक गाठपाचो यत्न केलो, मात तो खंय मेळ्ळो ना. ताका फोनारूय कॉन्टॅक्ट केलो, मात ताचो फोन बंदूच. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे.
रिक्रुटमेंट स्थगीत दवरपाच्या सरकाराच्या निर्णयाक काँग्रेसीक वेगळोच वास येता. स्वताच्या आमदारांक नोकऱ्यो वांटूंक बंदी, फुडें जॉबांचो रेट वाडोवंक वा डिमॉनिटायझेशनाक लागून करन्सी शॉर्टेजीक लागून जॉब सेलाक ब्रेक लायला आसूंये म्हणून काँग्रेसीक दुबाव. 28 तारखेक भारत बंद म्हणून काँग्रेसीन तांची पदयात्रा 29 नोव्हेंबर ते 12 डिसेंबर दवरल्या. 34 मतदारसंघांनी पदयात्रा जातली. Recent decision of this government to freeze all recruitments is the biggest fraud on the Goan youth. This has got different angles. One angle is to stop its own MLAs and its own supporters from demanding any positions right now, jobs. Have they freezed this because there is no currency available to pay under a table? And the third point is whether they are increasing the price also. Now it is our information that in the last week before this announcement, plenty of appointment letters have been issued. Whenever they would like to issue letters for their own benefits, to fill their own pockets, they will issue those letters predated. Predated, early date calculated. I got information, I cleared my money. I keep only 710 rupees. How can anybody believe that a defense minister of this country, who is steeped in corruption, while he was chief minister, if you see the reaction, facial expression of Parrikar, he was not happy because he is not taking him into consideration in the important defense deals. 128, so आमचे start जावपाचे 27. 27 to start करीत. One day break on 3rd December in view of the feast. And it will end with a meeting in Margao on the 12th. घेऊया एक ब्रेक.